आता मी ह्या व्हील ऑफ संसारा सेशन ಅಂತೂ आजी तनಕ मी पडेला की कर्म कर्म मला कसं नाही विकर्म मला कसं नाही अकर्म मला कसं नाही आणि चांग कर्म वाईट कर्म कॅन्सल करत तशी ह्या पुरा सेशन आता तंगजला तर आईचे सेशन कसं ಮಾಡರಿ इंडिव्हिज्युअल कर्म वर्सेस कलेक्टिव्ह कर्म मी स्क्रीन शेअर करता मी स्क्रीन दिसतस की वही माताजी क्लियर. थँक्यू तशी इंडिव्हिज्युअल कर्म अँड कलेक्टिव्ह कर्म म्हणून इंडिव्हिज्युअल कर्म म्हळ्यारी कसं नाही म्हळ्यारी इन जनरल आम्ही केलेलं कर्म ताचे रिझल्ट ताचे कसं नाही कर्माचे फल आम्ही भोगता ते आम्ही अ, खुद आम्ही आमकाची भोगता त्या आम्ही कसन कसन कर्म कर नसतं ती ताजे कसन कार्यफल असतं आम्हीच त्या कर्म फल भोगच्याक इंडिव्हिज्युअल कर्म म्हणून सांगता ती म्हळ्यारी अ, आता मी अ, आज तांकां आमी कसन कसन गो थ्रू करनासता ती तर डेफिनेटली आम्ही ह्या गॅरंटी दिवू जायना कसन गॅरंटी दिवू जायना आम्ही ह्यांची जन्मांत ते कर्म केलेले म्हणून गॅरंटी दिवू जायना जन्म जन्मांतर केलेलं कर्म त्याचे फल आमकां आत्ता आम्ही त्या अनुभव करता असता त्याचे फल त्या एक मनुष्यान केलेलं कर्म त्यांची मनुष्य त्याचे फल अनुभव करका त्या इंडिव्हिज्युअल कर्म एक्झाम्पल कसं म्हणारी एक चरडू एक एक घरांत जन्म जाता त्या चरडू अ, एक रिच फॅमिलीन जन्म जेवेत पुअर फॅमिलीन जन्म जेवेत त्या चेरडू घोर असेत काळ असेत तशी आम्ही पडवेत की त्या चेरडाला प्रिवियस पूर्व कर्माला बेसिस वैरी त्या चेरडू इंडिव्हिज्युअली तांका ताके त्या रिझल्ट त्याचे फल अनुभव करका तशी आम्ही पळवेत की कितले की जन चेडू येताना जन्म जेतनाची तांका मस्त तांगेले हेल्थ वैरी अपसाइड डाऊन असता अशी नाजाल्यारी अ, अ, तांगेले अशी हँडिकॅप्ड जावन जन्म जाता ती ಕೆಲವು ಜನ ಚೆರಡುವಾಕ ದೊಳ್ ದಿಸನ ಜನ್ಮ ಜತ್ತನಾಚಿ त्या कसन म्हणारी त्या पूर्व जन्मातून आम्ही पळवत की तांगेलं कसन त्या कर्म असतं त्याचे फल त्या फला बेसिस वैरी त्यांनी त्या रीतीर त्यांनी जन्म जातात आणि आम्ही पळवत की दोग जण चेरडू एका टायमान जन्म जावन असतात एक चेरडू रिच फॅमिलीन जन्म जावन असच्या पुरो अनेक चेरडू पुअर फॅमिलीन जन्म जावन असच्या पुरो आणि एक चेरडू घोर असच्या पुरो अनेक चेरडू काळ असच्या पुरो एक चेरडाक हाय फॅमिली भरत मिळण असच्या पुरो अनेक चेरडाक तिथं लाईक फॅमिली सपोर्ट ज्याला बर्थ मिळणं अशा पुरं ह्या पुरं म्हणजे दोन चेरड सेम टाइमान बर्थ घेतला त्या डिफरन्स कसं नाही डिफरन्स कसं म्हणल्यार तांगेल इंडिव्हिज्युअल कर्म त्यांनी कसं नाही तांगेल्या पूर्वजन्मांतून कर नसतात ती त्या कर्माचे फल त्यांनी आत ह्या जन्मांतून येतानाची अनुभव करतात नेक्स्ट अनेक एक्झाम्पल कसं म्हणल्यार आम्हीची समेत पडून असच्या पुरो विंगविंगड जनक विंगविंगड तर रोग येऊन असतं रोग येता असता त्या रोग समेत आम्ही एक म्हळ्यार एक आत्ता तांकां आमी कसन कर्म करनासता ती पूर्व जन्मांत आमी कसन कर्म करनासता ती ताजे रिझल्ट आमी आत्ता भोगता असता ती म्हळ्यार प्रत्येक मनुष्यक तांगेल ओन कसं नाही कष्ट असता तांगेल ओन डिसीज येता तांगेल विंगड आम्ही पळवत एक फॅमिलीन समेत पाच जण असलेली त्या पाच जणांक विंगड नमने दुःख नाजाल्यार सुख त्यांनी अनुभव करतात त्या कसन म्हळ्यार एक एक मनुष्य त्या एक जीव त्यांनी कसन कर्म कर नसतं ती ताजे फल त्या इंडिव्हिज्युअली तांकाच ते अनुभव करता येतं आता कलेक्टिव्ह कर्म कसं म्हळ्यार ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ कर्म कार्य केलेले जन एक जागेर ಒಟ್ಟು जावन तांकां त्या कर्माचे फल ॲज अ ग्रुप मेळटा तशी त्या रिझल्ट्स कसं नसतं त्या कर्माचे ते आम्ही आता आता तांकां कळलेत की इंडिव्हिज्युअली एक जिवाक ते अनुभव करता जाता जाल्यार कलेक्टिव्ह कर्मांत एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार कलेक्टिव्ह कर्मांतू ग्रुप ऑफ जन एक संघ जन संघ ಒಟ್ಟು जावन त्या जनाक तांगेल
पूर्वजन्माचे नाजाल्यार आतां तांकां केलेल्या कर्माचे रिझल्ट एका पाटी ओट्टू मेळटा. ताजे एग्जाम्पल कसं म्हळ्यार रिसेंटली आमी एक इन्सिडेंट पळोवन आसचे पुरो महाराष्ट्राचे चीफ मिनिस्टर अजित पवार एक एअर क्रॅश ಅಂತೂ तांगेले मरण जाता. हांतू आमी पळयत की अलॉंग विथ इंडिव्हिज्युअल कर्म तांगेले तांगेले ಒಟ್ಟು 5 जन विंगड जन समेत तांगेले मरण जाता. तशें कसन म्हळ्यार कंबाईंड जावन 6 जन ಒಟ್ಟು तांगेले सिमिलर कर्म आसून तांणी ಒಟ್ಟು एक एअरप्लेनान येता ती त्या एअरप्लेन मागीर क्रॅश जाता. तातूंत आमी पळयत की 6 जन ಒಟ್ಟು तांगेले मरण जाता. अशें आमी पळयत की हें एक कलेक्टिव्ह कर्माचे एक एक रिसेंट एग्जाम्पल म्हणून आमी सांगीत. अनेक म्हळ्यार अशीच आमी विंगड एग्जाम्पल पळयत कसं नॅचरल कॅलामिटीज कसं कसं जावन आसता. फ्लड जावो अर्थक्वेक जावो आनी आमी रिसेंट पास्ट ಅಂತೂ ट्रेन ॲक्सिडेंट समेत पळयला ती बस ॲक्सिडेंट समेत पळयला ती सेम सेम सिनारियो कसं म्हळ्यार एक सिमिलर कर्म केलेले जन ಒಟ್ಟು जावन ते कर्माच फल ಒಟ್ಟು तन्नी अनुभव करता ती ते चांगे असचे पुरो वायटे असचे पुरो हांव आतां ऑलमोस्ट अशी वायट कर्माच कसन कसन एग्जाम्पल म्हळ्यार ಒಟ್ಟು एक जाग्यार येवन मृत्यू जेवचे एग्जाम्पल कसन आसा मरण जेवचे एग्जाम्पल कसन आसा त्या हांतू हांव दिला. आणि नेक्स्ट आमी कसन पळोवया म्हळ्यार प्रारब्ध म्हळ्यार कसन म्हणून प्रारब्ध म्हळ्यार आमी एक कर्म करन आसता ती त्या कर्माचे आमकां फल आत्तां आमकां कसन त्या कर्माचे फल मेळटास नाजाल्यार आत्तां तांकां आमकां कसन त्या कर्माचे फल मेळ्ळा अनुभव जाला ते प्रारब्ध म्हणून हाजे श्रीमद भागवतम 6.1.15 ಅಂತೂ ह्या प्रारब्ध कर्म म्हळ्यार कसन म्हणून एक्झॅक्ट जाणू ताजे डेफिनेशन दिला. आम्ही कसन कसन पाप कर्म करन असता ती पुण्य कर्म करन असता ती ताजे जो कसन फल असता ते आमकां आत्तां आमकां ते फल मेळटा आसता ताका प्रारब्ध कर्म म्हणून सांगता ती. आनी अप्रारब्ध कर्म म्हळ्यार एक आम्ही कर्म केला जाल्यार ताजे फल कसन आसता ते स्टोर्ड जावन आसता ते आनी की आमकां मेळ्ळें जाल्यार फॉर शुअर ते आमकां केन्ना ना केन्ना मेळटा ते. आनी हांगा एग्जाम्पल कसन म्हळ्यार सेम कशी एक चेडूं एक लो बर्थ फॅमिली एक लो फॅमिलीन तो एक जन्म घेता नाजाल्यार एक जन विंगड नमनेचे दुःख अनुभविसिता ती त्या पुरा कसन म्हळ्यार आत्त कसन मॅनिफेस्ट जाता ते प्रारब्ध कर्म. एक डायग्रामात तुगून आमी पळोवया अनेक लायक एग्जाम्पल म्हळ्यार अनेक एक एनॉलॉजी कसन म्हळ्यार एक आमी अमेझॉन ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल आमी हांव एक अमेझॉन ऑर्डर काली प्लेस केल्ली तातूंत 10 आयटम्स हांव ऑर्डर केले त्या 10 आयटम्सांतू आज म्हाका 5 आयटम्स मेळ्ळा तशी आज म्हाका कसन 4 to 5 आयटम्स मेळ्ळा 5 आयटम्स मेळ्ळा त्या 5 आयटम्स इट्स लायक मॅनिफेस्टेड म्हाका ते मेळ्ळा ते कसन म्हळ्यार इट इज लायक प्रारब्ध कर्म ऑलरेडी म्हाका ते मेळटा आसना जाल्यार मेळ्ळा. आनी आतां आनी वरलेल 10 आयटम्सान वरलेल 5 आयटम्स कसन आसा त्या म्हाका आनी फ्युचरान मेळटा. हांतू कसन एक थिंग आमी नोटीस करता म्हळ्यार अप्रारब्ध कर्म कसन आसा ते आमकां फ्युचरान तो मेळचे ताजेर फल जाल्यार हांतू एक श्योरिटी कसन म्हळ्यार त्या कर्म आमकां त्या कर्मा फल आमकां मेळटचीच आतां आमकां ते मेळना ना आसचे पुरो जाल्यार त्या कर्माचे फल कसन आसा ते आमी अनुभविस्ता तिची त्या श्योरिटी आसा कशी एक अमेझॉन ऑर्डर हांव प्लेस केल्ली आतां म्हाका प्रारब्ध कर्म आतां म्हाका 5 आयटम्स मेळ्ळा नेक्स्ट 5 आयटम्स फॉर शुअर म्हाका मेळटचीच केलो पटी डिले जावन थोड्या दिवसा नंतर मेळचे पुरो कसं प्रॉब्लेम जावन जाल्यार फॉर शुअर ते म्हाका कर्माचे फल मेळटचीच तशीच अप्रारब्ध कर्माची त्यांची सेम एनॉलॉजी कसन म्हळ्यार आमी कसन कसन कर्म कार्य करन आसता ताजे ಕೆಲವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಮ್ಗೆ ಅತ್ತ ಮೆಳ್ತಾ ತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕೆಲವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ आमकां नेक्स्ट इन द फ्युचर केन्ना म्हूण आमी सांगू जायना नेक्स्ट इन द फ्युचर मेळटा जाल्यार ते आतां स्टोर जावन आसता ताका अप्रारब्ध कर्म म्हूण सांगता. तशी ह्या पिक्चरांत आमी पळयत की पाप म्हळ्यार आमी केन्ना एक वायट काम करता ती तेन्ना ताजे रिजल्ट कसन आसता ताजे फल कसन आसा ते प्रोसेस जाता ते प्रोसेस जावन स्टोर जाता ते स्टोर जावचे
ते आम्ही अप्रारब्ध म्हणून सांगितलं म्हळ्यार एक फॉर एग्जाम्पल हांव अमेझॉन ऑर्डर प्लेस केली ते आतां प्रोसेसिंग स्टेटांत आसा त्या प्रोसेसिंग स्टेट अप्रारब्ध म्हणून सांगितलं आतां ह्या प्रोसेसिंग स्टेटांत ಕೆಲವು ऑर्डर्स म्हाका मॅनिफेस्ट जावन म्हाका आतां मेळटा हां ಕೆಲವು ऑर्डर्स म्हाका आतां मेळटा त्या ऑर्डर्साक त्या आयटम्स प्रारब्ध म्हणून हांव सांगचें पुरो म्हळ्यार आत्ता ते मॅनिफेस्ट जाताच म्हाका आत्ता आमी पळयत आत्ता ಕೆಲವು ಪುರ आमी कर्म करनेसचे पुरो त्या कर्माचे रिझल्ट आमकां आत्ता एक रोगा ಮೂಲಕ आमकां ते एक मॅनिफेस्ट जावचे पुरो नाजाल्यार कसं आमी पुण्य कर्म करनासचे पुरो ताचे लागून आमकां एक लायक जॉब मेळनासचे पुरो एक लायक फॅमिली बॅकग्रावंड मेळनासचे पुरो अशी ह्या पुरा एक प्रारब्ध कर्म ताजे फल आमकां मेळनासता तशी कशी एक अमेझॉन ऑर्डर प्लेस केल्या त्या प्रोसेसिंग स्टेटांत वचून आसता ताचे लागून आमकां ಕೆಲವು ऑर्डर्स आमकां मॅनिफेस्ट जाता ಕೆಲವು ऑर्डर्स आमकां रिसीव जाता ते फल आमकां मेळटा तशीच आमी ಕೆಲವು कर्म करनासता ती ताजे स्टॉक स्टोर जावन आसता आनी आमकां ताजे रिझल्ट आत्तां आमकां आतां तांकां मेळनासचे पुरो आतां ऑलरेडी मेळनासचे पुरो या फिर आतां आमकां मेळटा ते आमी सांगितलं प्रारब्ध कर्म म्हणून आनी तूं आनीक थिंग कसन म्हळ्यार आमी एक एक वायट काम केल्यार अलॉंग विथ आमकां कसन आतां आमकां एक ताजें फल आत्तां कसन आमकां मेळटा आसत ताजे टू एक टेंडन्सी डेव्हलप जाता त्या वायट काम वापस वापस करूंक आमकां एक टेंडन्सी डेव्हलप जाता त्या टेंडन्सी कसन म्हळ्यार कूटम म्हणून त्या एक बीज त्या एक अनमॅनिफेस्टेड स्टेटांत आसता जाल्यार ताचे लागून कसन म्हळ्यार आमकां नेक्स्ट वापस तांची काम करूंक प्रेरीत करता आनी त्या कूटम स्टेज नंतर आमी एक पर्टिक्युलर डिझायर आमी आमकां एक येता फॉर एग्जाम्पल एक एक पर्सन तो मोबायल आत्तां चोरी केला म्हणून लेख्या तो चोरी केलेलो आत्तां तो शिरकून पळना तशी ते शिरकून पळना कसन म्हळ्यार ऑलरेडी तो ते वायट काम केला तशी ताका रिझल्ट्स ताका फल अंतू मेळटा जाल्यार आत्तां तो शिरकून पडला तशी त्या रिझल्ट्स कसन आसता स्टॉक जावन स्टोर जावन आसता ते अप्रारब्ध कर्म आतां आमी तांत प्रारब्ध कर्म कसन आसचे पुरो तो फोन घेवन घेवन धांवता आसतना तो पडला आत्तां तो पळोवन ताका लागले थोडे ते कसन प्रारब्ध कर्म थोडे ताका रिझल्ट्स मेळटा आसचे पुरो आतां जाल्यार आमी कंप्लीट रिझल्ट्स मेळ्ळे म्हणून आमी सांगूं जायना ते आत्तां कसन तो अनुभव करता आसा तो भोगता आसा ते प्रारब्ध कर्म ताकाच इतलें फल मेळ्ळा जाल्यार तो केल्लें काम कसन आसा ते चोरी केलेलं ताका एक रिझल्ट्स मेळपाची एक सेट ऑफ रिझल्ट्स त्या रिझल्ट्स स्टोर जाला ताज्यो टू ताजे रिझल्ट्स ताका केन्ना ना केन्ना मेळत म्हळ्यार इन द फ्युचर तो शिरकून पडत ताका पोलीस ताका धरत ताका जैला घालत जन ताका मारत अशें पुरो जेवत त्या एक अप्रारब्ध कर्म आनी आत्तां कसन म्हळ्यार त्या कर्म करचे तगून त्या चोरी केलेले तगून तागेल मनांतू एक सीड म्हळ्यार एक बीज सेव जाता ते सेव कसन म्हळ्यार नेक्स्ट आत्तां एक तो सॅमसंग फोन चोरी केला आतां ताका नेक्स्ट वापस आनी कसन लायक चोरी करया म्हणून तागेल मनांत येता त्या कसन म्हळ्यार एक सीड आतां त्या चोरी करची टेंडन्सी कसन आसा ते वापस येता ताका कूटम म्हणून आमी सांगता ती त्या कूटम कसन जाता म्हळ्यार ॲट वन पॉयंट ऑफ टायम त्या पर्टिक्युलर टेंडन्सी पर्टिक्युलर डिझायराक कन्वर्ट जाता फॉर एग्जाम्पल आतां तो चोरी केलेलो नेक्स्ट कसन जाता म्हळ्यार नेक्स्ट खंयकी मॉला गेलेलो तेन्ना तो पळयत की ओ आतां एक आयफोन आसा म्हाका हे आयफोन चोरी करता तो इट्स लायक अ पर्टिक्युलर डिझायर त्या पर्टिक्युलर डिझायर तांगेल मनांत येता ते बीजम अशी त्या सायकल रिपीट जाता आसता आमी पळयत एक कर्म करता ती ताचे तगून ताचे तगून रिझल्ट्स केल्लो मेळटा केल्लो स्टोर जावन आसता त्या टेंडन्सी तगून वापस ते पाप कर्म करचे चान्सीस हाय आसता ऑलमोस्ट हाय आसता एग्जाम्पल दिवत म्हळ्यार कोणे आतां एक ड्रंकर्ड आसा पिता ती अल्कोहोल तांकां अल्कोहोल पिवचे तगून ताका आत्तां ताका अशी कसन थ्रोट इन्फेक्शन येवचें पुरो या फिर लंग डिसीज आसचे पुरो नाजाल्यार ताका डिसीज येयनासचे पुरो
डिसीज येन शपूर म्हळ्यार अप्रारब्ध कर्म जावन ते स्टोर जाला जाल्यार एक ना एक दिवस ताका ताजे रिजल्ट्स भायर येतचीच. आनी कुटुंब कसन म्हळ्यार एक पटी पिल नंतर ते टेंडन्सी पिवचे वपास इन्क्रीज जाता आसता. आनी आतां तांणी नेक्स्ट तांणी रोडान वता आसता ती एक बार पळयता ती तेन्ना आमी पळयत की ते पर्टिक्युलर डिझायर जावन येता की हा म्हाका ह्यांची म्हाका आतां पिवपाची आज रात्री म्हणून त्या बीजम त्या पर्टिक्युलर डिझायर अशी वपास तो पाप अनेक सिनफूल डिझायर अनेक सिनफूल डिझायर कमीट करता. आनी तो आमी पळयत की अमेझॉन ऑर्डराचे एक्झाम्पल हांव कसन दिली. एक आमकां ऑर्डर मेळ्ळा त्या प्रारब्ध आनी एक आयटम्स आमकां मेळ्ळी त्या अप्रारब्ध. आमी कसन कसन आमी आयटम्स ऑर्डर करनासता ती त्याच बेसिसा वयरी आमकां एक हें येता कसन म्हळ्यार सजेशन्स येता बेस्ड ऑन युअर प्रिवियस ऑर्डर्स दीज आर द सजेस्टेड प्रोडक्ट्स म्हणून. तशी त्या वपास त्या एक टेंडन्सी आमकां नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करूंक आमकां एक टेंडन्सी डेवलप जाता. मागीर आमी एक प्रोडक्ट पळयता ती येस म्हाका ह्यांची प्रोडक्ट आतां ऑर्डर करता आजी ऑर्डर करता म्हणून त्या बीज त्या एक पर्टिक्युलर डिझायर मागीर आमी वचून त्या ऑर्डर प्लेस करता ती तशी ह्या सायकल इन जनरल कंटिन्यू जाता. आता आम्ही पळयलेत की कसन पळयलेत म्हळ्यार इंडिव्हिज्युअल कर्म म्हळ्यार कसन एक इंडिव्हिज्युअल सोलाक त्या कर्म अनुभवसुका. कलेक्टिव्ह कर्म म्हळ्यार कसन कलेक्टिव्हली एक ग्रुप ऑफ जन ಒಟ್ಟು येवन तांकां त्या कर्मा फल अनुभवसुका जाता. आनी प्रारब्ध कर्म म्हळ्यार आत्तां आमी कसन एक कर्माच फल आमी कसन अनुभव करता आसा ती पास्ट कर्म पूर्व जन्माले आत्ताचे कर्माच फल कसन आमी अनुभव करता आसा ती त्या प्रारब्ध कर्म. आतां हें आमी पुरा प्रारब्ध कर्म कूट बीज अप्रारब्ध कर्म इतलें पुरा आसा ह्या पुरा आमी कशी एक ह्या पुरा आमी हातूंत भायर कशी येवचे ह्या कर्मा सायकलांतून आमी भायर कशी येवचे ते श्रीमद भागवतमंतू मस्त चांग रितीर एक श्लोक दिला 11.14.19 अंतू हा श्लोक कृष्ण उद्धवाक हे सांगतास. यताग्नि सुसमृद्धार्ची करोति दंसी भस्मसात तथा मद विषया भक्तीर उद्धवैनांसी कृत्स्नसः. हांत कसन दिला म्हळ्यार कृष्ण सांगता असा उद्धवाक की आम्ही जन्मजन्मांतर तगून कितले की पाप कर्म करनासच्या पुरो ताजे ಕೆಲವು कर्म आम्ही भोगता अनुभव करनासच्या पुरो ಕೆಲವು रिजल्ट्स आम्ही अनुभव करनासच्या पुरो ಕೆಲವು रिजल्ट्स आनी अनुभव आणि मुखार समेत अनुभव करेत जाल्यार भक्ती उत्तम भक्ती करची तगून हे कंप्लीट सायकल आम्ही क्लीन करचे ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आसा. माय डियर उद्धवा डिवोशनल सर्वीस म्हाका तुम्ही डिवोशनल सर्वीस करची तगून डिवोशनल सर्वीस म्हळ्यार भक्ती कितले पॉवरफुल म्हळ्यार हे एक भयंकर उज्ज शे भयंकर उज्ज कसने सानू सानू तगून होडोड थिंग्स समेत बर्न करेत तशीच पापम बीजम कूटम आणि प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म कंप्लीटली हे भक्ती केन्ना आमी हे इंटेन्सली केन्ना आमी भक्ती करता ती तेन्ना त्या भक्ती कितले पॉवरफुल म्हळ्यार ह्या कंप्लीट सायकलाक ते क्लेन्स ऑफ करेत. अनेक श्लोक श्रीमद भागवतम म्हणतस हा देवहूती सांगतस यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रवनाद्य स्मरणादपि क्वचित स्वादोऽपि सद्या सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवानुदर्शनात. हांत देवहूती सांगतस की आम्ही आमगे पाप कर्म आम्ही एक नीच जन्मान समेत आम्ही एक जन्म घेऊन नीच नीच फॅमिलीन समेत आम्ही एक जन्म घेऊन असचे पुरो डॉग इटर चंडाल म्लेच्छ फॅमिलीन आम्ही जन्म घेऊन असचे पुरो जाल्यार आम्ही श्रवण कीर्तन भगवंतले नाम रूप गुण लीलचे श्रवण कीर्तन करची तगुण एस्पेशली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण महामंत्राचे हे युग धर्माचे कसं एक पॉवरफुल चॅन्टिंग मंत्र आसा आमगेले हे चॅन्टिंग करचे तगून
एस्पेशली भगवंताला नाम रूप गुण गुण लिहिलेले श्रवण आणि कीर्तन करचे तगोनु आम आमगेल कसन जन्म जन्मांतराचे आमगेल कसन पाप कर्म असतं त्याचे रिझल्ट त्याचे फल थोडे थोडे उणी जाता वता आणि आम्ही कितलं आम्ही इंटेन्सली भक्ती करता ती तितले पॉवरफुली त्या कर्म कर्म फल उणी जाता वता पद्मपुराणां समेत सेम थिंग सांगला की आम्ही कंचे कंचे मनुष्य तांगेले भक्ती भक्ती मार्गाक अटॅच जावन भगवंताला भक्ती करूक सूर करता ती तांगेले कंप्लीट आम्ही हा त्या एक डायग्राम दाखवलेला पूरा कर्म पाप पाप तगुनु त्या टेंडेन्सी तगुनु अप्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म कूट बीज ह्या पूरा नाश करचे शक्ती तिथलं पॉवरफुल भक्ती भक्ती कसं तशी ऑटोमॅटिकली ऑल सच रिॲक्शन्स आर इमिडिएटली नलिफाईड म्हळ्यार आम्ही कितलं पॉवरफुली भक्ती करता ती कितली इंटेन्सली आम्ही भक्ती करता ती तितले इंटेन्सली आमगेल ते कर्मिक रिॲक्शन्स कसं नसतं ते उणे जाता वता आता तुम्ही निमगो हाजे एक्झाम्पल्स कसं नाही म्हणून आम्ही पळवतो शास्त्रांतू श्रीमद भागवत म्हणतो आमका एक्झाम्पल समेत दिला इंद्रद्युम्न महाराज म्हणून तांका तांगेले पास्ट लाईफात इंद्रद्युम्न महाराज तांगेले आता ह्या लाईफांतू तांका गजेंद्राला जन्म मेळटा गजेंद्राला एक हस्ती जन्म तशी हस्तीक आम्ही ऑलमोस्ट आमकां स्टोरी गोत आसता नासता पुरो हस्तीक एक क्रोकोडायल अटॅक केलं तेन्ना हस्ती कसं करते की जस्ट एक सान डिवोशनल भक्तीचे सान अंग करता कसं नाही कृष्ण सांगतं की भगवद्गीता 9.26 सांगतो पत्रम पुष्पम फलम तोयम तू तू जस्ट भक्ती तगुनु एक पत्र म्हाका ऑफर करी हांव तुका से म्हळ्यार हांव तुका रक्षण करता म्हणून हान तू आम्ही ह्या एक्झाम्पलांत आम्ही पळवत की ह्या उदाहरणांत आम्ही पळवत की इंद्रद्युम्न महाराजक तांगेल प्रारब्ध कर्म कसं म्हळ्यार ह्या जन्मांतू तांकां एक हस्ती बॉडी मेळ नासता त्या तांगेल प्रारब्ध कर्म त्यांनी कसं करता ती एक भक्तीचे एक सान अंग करता ती काय म्हळ्यार पुष्प ऑफर करता ती भगवंताक ताच तुगुनू तांकां हे हस्ती जन्म हस्ती बॉडी तुगुनू मुक्ती मेळटा तशी आम्ही पळवत की सान ऑफरिंग भक्तीन तो मस्त भावपूर्वक ऑफरिंग केलेलं तुगुनू एक हस्तीक लायक जन्म मेळटा एक हस्तीक मुक्ती मेळटा त्या हस्ती बॉडी तुगुन अनेक एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार आम्ही अजामिला स्टोरी ऐकून असते पुरो अजामिला त्या जन्मांतू मस्त पापकर्म कर नसता त्या पापकर्मा निमित्त मर्चे टायमांतू यमदूतास येतात ते यमदूतास येऊन त्यांनी ಪಾಪಕರ್ಮ ಪುರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕರ್ನು ಅಜಾಮಿಲ ವರುಕು अजामिला सोल नरकाक वरूक मस्त प्रयत्न करता ती तेन्ना अजामिला नारायणा म्हणून एक नाम उच्चारण करता त्या एक नाम उच्चारण तगुनू विष्णुदूत येऊन तांकां ते अजामिलाक वापस म्हळ्यार हेल्ला नरका वच तगुनू बचाव करता ती आणि एक सेकंड चान्स दिता ती त्या सेकंड चान्स तगुनू अजामिला कसं करता म्हळ्यार मस्त इंटेन्सली भक्ती परफॉर्म करता भक्तीचे विविध अंग नवविध अंग 64 अंग पुरा परफॉर्म करून मागीर वैकुंठ धामन जाता ताजे नेक्स्ट लायफ अंतू ताजे नेक्स्ट कसन पिरियड असता तंतू सेकंड चान्स कसन मेळनासता तंतू अजामिला मस्त पॉवरफुली भक्ती करून कसं नाही तांकां नरका वचका कसं नाही कर्म असता त्या डेथ सेंटेन्स कॅन्सल जावन आता त्यांनी वैकुंठ गमन जाता आम्ही ह्या एक्झाम्पल तगून समेत पळवत की भक्ती कितलं पॉवरफुल की एक नाम उच्चारण तगून अजामिलाक एक सेकंड चान्स मेळटा त्या सेकंड चान्सांतू अजामिला भक्तीचे विविध अंग बहुत मस्त इंटेन्सली परफॉर्म करून वापस वैकुंठ दमन करता ती अनेक एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार परीक्षित महाराजाला एक्झाम्पल आम्ही पळवत परीक्षित महाराजाला समेत केन्ना परीक्षित महाराज रान वचून असता तो एक मेल्लेले एक दिवडाक एक शम्यक ऋषी म्हणून शम्यक ऋषी वैरी घालता ताच तगून तगेल पुತ್ತಾक कोप येऊन तगेल पूतू श्राप दिता त्या श्राप कसं म्हळ्यार एक प्रारब्ध कर्म कसं म्हळ्यार 7 दिवसांतू तांगेले परीक्षित महाराजाला मरण जाता म्हणून जाल्यार आम्ही परीक्षित महाराजाला एक्झाम्पल तगून पळवत की त्या 7 दिवसांतू
परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी तगून श्रवण करून त्यांनी वापस भगवत धाम प्राप्त जाता तांकां मरण डिसायडेड जावन आसता जाल्यार खंय वता ती म्हणून त्या तांगेले पूर्व कर्मा तगून डिसायड जावन आसता जाल्यार ते 7 दिन इंटेन्सली श्रवण भगवंतले लीले भगवंतल नाम भगवंतल गुण पुरा ऐकून परीक्षित महाराजाक भगवत धाम प्राप्ती जाता तशी आमी पळयत की आमी कसन कसन आतां तांकां कर्म करनासता ती ते आमी रिवर्स अंतू करूं जायना जाल्यार आमकां कर्म मेळ्ळेले कर्मा तुगून आमकां कसन फल मेळटा ताजे कसन कूट बीज कसन आसता ताजे कसन टेंडन्सी आसता कंप्लीट रूट तुगून कंप्लीट जड तुगून आमी रिमूव करची शक्ती भक्ती कस तशी आयचे सेशनाचे कसन समरी कसन म्हळ्यार आमी आमकां कितलेकी जन आसा तांतू आमकां एक एटलिस्ट भक्ती मेळा कसन आहे भक्ती कसन कसन हे युगाचे धर्म कसन आहे आमी कशी सिंपल तरीकेरी आमी कशी भक्ती करचे पुरो करेत घरांतू बसून आमी कशी भक्ती करेत ह्या पुरो आमकां विंगड भक्ताल निमित्त आमकां गोत जाता तशी आमी दिनचरित्र एवरीडे एक्टिविटीज अंतू आमी इंटेन्सली कशी ह्यांची भक्ती करत म्हणून आमी योचन करून भक्तीचे अंग आमी डे टू डे एक्टिविटीज अंतू इन्क्लूड करून आमगेल कसं कर्मफल असं ते आमी उणी 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 करता वन डे आमी एटलिस्ट कर्माक नलिफाय करून कंप्लीट क्लेन्स ऑफ करून ह्या पावरफुल भक्ती तगून आमी समेत भगवत धाम वच्चे रुटरी येवका म्हणून आयचे एक सेशनाचे एक समरी थँक यू हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हा सांगितल्यान कसं चुकल्यान असल्यारी क्षम कसं क्वेश्चन असल्यारी ट्राय करता आन्सर करू